24 एप्रिला आणि त्यांच्यानी सरळ सांगलेले की आपलो बर्थडे आपण करचो ना, कित्याक पहलगामाक जो इन्सिडेंट घडलो जेतून 25-26 लोक जे शहीद झाले त्या लोकांक लागून अकस्मात तेंचेर गोळीबार जाती भीती विचारून कितें तो तमाशो जालो आणि त्या तमाशाक लागून आपण बर्थडे करचो ना म्हणून. पण संकल्प आमोणकर आसा न्हू तो तकलेन सुटला. संकल्प आमोणकर तकलेन सुटला. पार्टीचे आमदार रॅली करता, मिनिस्टर रॅली करता, कॅन्डल हे करता की आत्म्यांक त्यांच्या शांती मेळो, असो देशाचेर हो आघात जाला तेका लागून आमी निषेध करता अशें बी म्हणून. आनी हो संकल्प आमोणकराक पळयला तेजो एक व्हिडिओ व्हायरल जाता. एक ल्हान भुरग्याक घेतला, केक घेतला आणि ताका तोंड लायला सीएमाचे आणि हॅपी बर्थडे टू यू प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर असले नखरे करता. हे कितें? हो देशद्रोही म्हणून कळटा. आणि म्हणूनच हे 8 बेब्यांक घेतलेले पळय हो कितलो तडफडटा की आपल्याक मिनिस्टर पद मेळचें म्हणून. आणि हेकाच लागून ताका मिनिस्टर पद मेळना आणि ताकाच लागून 3-4 वर्सां तो कुसत आहा. तो पॉलिसी करतात म्हणून दाखयता की आपण एक भुरग्याक घेवन सुद्धा बर्थडे केला म्हणून झेप केला म्हणून. कित्याक करूंक जाय हे सगळे नखरे? कितें दाखोवन दिता तुवें जर रॅली केल्ली कितें केल्लें बर्थडे दिसा सुद्धा हे पळय अशें सीएमान सांगून हे केला म्हणून वालोर आसलेलो. हे नाका जाल्ली सवंगां करता आनी बर्थडे करता आनी त्या भुरग्याचो अपमान, त्या सीएमाचो अपमान, सीएमाचे सांगलेले तो आयकना. लोकांनी बरें बरें कितें करूंक ना. ते जे मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी सुद्धा रॅली काडली कॅन्डल लायटीची आनी हेका पळय हो कसलो हे जाला, सुटला हो तकले. हेजी तकली न्हू जाग्यार ना. हेचो संकल्पाची तकली जाग्यार ना कशी दिसता. देशार येता येदे व्हडले व्हडले संकट आणि हो बर्थडे करता खंय. अरे बर्थडे कोणाचो? चीफ मिनिस्टराचो. तुका इतली घाई कित्याक? हेच्या पयलीं तुवें तेजो बर्थडे केल्लो. तूं खंय आसलेलो? तूं खंय आसलो तुका खबर ना? तूं खंयसून बेबो कसो उडी मारून चड्डो कसो केलो तो खबर ना तुका? आनी तुका हे नाटकां करूंक जाय? कित्याक गरज आसली? कसली पॉलिसी करता तूं पॉलिसी करता सीएमाक दाखोवपाक, झेत मारता. अरे स्वता सीएम सांगता नाका जाल्यार तूं हे नखरे करता. पळोवपाक सुद्धा हे जाता. व्हायरल जालो लोकां मदीं पळय. हे 2 तेंचे दाखयता मिनिस्टर रॅली करता ते आनी हरोवपाक हे करपाक लागून देशाक प्रोत्साहन दिवपाक लागून आनी हो मेलो करता लोकांचे इन्सल्ट करता. हेणे सीएमाचो इन्सल्ट केलो, हेणे देशाचो इन्सल्ट केलो. हो देशद्रोही कसो म्हाका दिसूंक लागला आतां. हो देशद्रोही कसो दिसूंक लागला. कितें हे नखरे? हे जे आमदार कितें आसूंक जाय, कसो आसूंक जाय असो विसरला. हो फक्त पॉलिस करपाक रावला. आतां तेका नांव दवरतलें हांव पॉलिस बॉय म्हणून. तेका आतां संकल्प म्हणपाचें ना, हांव संकल्प आमोणकार म्हणपाचें ना, पॉलिस बेबो म्हणपाचें. पॉलिस बेबो म्हणूंक जाय हेका. इतले बेबोपणा पॉलिसपणा करता पण हेका खुर्चीच मेळना आनी हेका दिवचे बी न्हू. चीफ मिनिस्टर हेका खुर्ची दिवची न्हू. असले मिनिस्टर आमदार बिमदार तुका फुड्यान जाय? तुका त्या बेब्यांक घेतल्या तुवें एक तरी धड आहा काय? थंय एकटो थंय बॉब मारता, एकटो थंय मागीर हे दुंगा न्ही वो दुंगा न्ही असलो मामू मडगांवचो म्हणटा. असले सगळे चल्लां हेंचे. कितें चल्लां हे? वायट दिसलें आमकां की आमी लोकांक लागून हे दिता की पहलगामाक जे जाला हे अशें खरेंच जावचें न्हू. आमकां गोंयांत सुद्धा तो धोका आसा. खंयसून खंय कितें जाय हितून जायना. आमचे हिंदू मुस्लिमां भितर झगडी जावपाक शकता. कितें तरी आमी कशें देश सांबाळूंक जाय आमकां कळूंक जाय. अरे एक आमदार जावन तुका हेची शपथ घेतला तुवें असेंब्ली तेजो तो अपमानूय करता आनी देशा बद्दल तुका मात्सोय अभिमान ना आनी सीएमाचो बर्थडे करता खंय. शी बाबा पॉलिसी बॉय. हो आमोणकर पॉलिसी बॉय जाला. कळ्ळें तुमकां? म्हाका वायट दिसता हे संकल्पाक. हांव सांगूंक सोदता बाबा ही असली पॉलिसी तूं करनाका. लोकांक खबर आहा तूं कितलो पॉलिसी केले तरी तुका ती खुर्ची कशें मेळपाचें ना. चल एमएलए संकल्प हा पळय ताणें प्रोटेस्ट कॅन्डल मातशें हा पळय ते काडूंक ना म्हणटा तें. पूण बर्थडे सेलिब्रेट केला. ना तो काडनाका. पण तेणे सीएमान जेन्ना सांगलें न्ही की बर्थडे आपूण करचो ना म्हणून हो थंय त्या भुरग्यांक घेतला 4-5 जाण सपोर्टर घेतल्या आनी हॅपी बर्थडे टू यू म्हणून व्हिडिओ व्हायरल जाता म्हणटा तेजो. सवंगां कशी? अरे देश खंयच्या हितून गुजरता आनी तुका कितें लागलां हें नाका जालें. जो बर्थडे बॉय आसा म्हणजे आमचो चीफ मिनिस्टर बर्थडे बॉय तेका नाका. तूं कोण रे? तूं कोण? कितें करूंक सोदता तूं झेप मारूंक सोदता बिकॉज ऑफ दॅट खुर्ची? हे आयज मॅडम तूं सीएमाच्या सपोर्टान उलयता. पळय हांव खूब फावटी सेव तूं हे म्हाका हो प्रश्न तुमी खूब फावटी करता. हांव खूब फावटींनी चीफ मिनिस्टराच्या सपोर्ट करता.
होमगार्डाक लागून तेणें बरें केलें हांवें ताका रिटर्न बरोवन धाडलें की तुवें हें बरें काम केलां म्हणून आनी खंयच्या कामाक लागून तेणें बरें केलें हांव ताका पळय गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट हांव अजिबात ना बाकीची पळय NGO जावं बाकीचे सोशल वर्कर तांकां कितें कितें म्हणटा म्हाका तेंचे पडोन वचूना पण हांवें जेन्ना जेन्ना चीफ मिनिस्टर जावं खंयच्या एका मिनिस्टरान बरें काम केलें जायत हांवें बरें म्हटलां म्हाका पॉलिसी हांकां करपाची ना पण जें काम बरें जालां बरें ना जाल्यार आमकां कितें जाता आतां तेंच्यांनी 3 दिसां भितर तेंच्यांनी एक निर्णय काडलो की 3 दिसांतून परमिशन मेळटा बरी गजाल दुसरी पुलिसांक तेंच्यांनी PI आनी PSIकूच तालांव घालपाक भायर काडले बरी गजाल हांवें म्हटलां लोक खुशाल पळय जें प्रमोदान बरें केलां म्हणटलें हांव वायट केलें जाल्यार ना पण हो CMाचो अपमान कसो तुका नाका म्हटलां मरे तूं हें झेत मारून कित्याक गेला हें म्हाका दिसलें म्हणून हांवें उलयलें मिनिस्टर आता जे 8 जण घेतले तेजेर कॅपेबल ना म्हणटा अजिबात ना ते बेवे मारे प्रमोदाक खबर आहा हे आज हांगा उडी मारतले फाल्यां खुर्ची जाली की हे खंय उडी मारतले तांकां पयलीं परत लोक जिखून दिवपाचे तेंचे एक स्पीच आहा ती पळयल्या हा हे लोकांचे घात करपी हे आमच्या घरांनी येयल्या लोकांचे घात करपी तांकां आनी आमी दवरपाचे हे घातकी म्हणूनच घेतल्या न्हू हे घातकी म्हणून घेतल्या तांकां आनी खुर्ची ना तांकां अशेंच लळोन आट्टुपाचें रिशफलिंग ऑफ मिनिस्ट्री जावपाचें म्हणून गजाल अशी चर्चे ना पंडाला- पूण हे जे 8 गेला न्हू हांकां कोणाक मेळचें ना म्हणटा तूं 3 वर्सां जावन गेली तेच आयकता हांव 3 वर्सां जावन गेली आतां मेळपाची हा खुर्ची आतां मेळपाची हा म्हणजे चुट्टीचो सोरोप दाखोवन करता पळय तें चल्लां आनी कांय ना जावपाचें ना 3 वर्सां गेले आतां हे 25 मार्च जाले एप्रील जालो आनी एक 8 म्हयने सहज वयतले आनी मागीर 26 वयता 27 इलेक्शन आहा 1.5-2 वर्सां उरला कितें खावपाचें आहा हेंकां आनी कितें हेंकां खुर्ची दिवपाची हे असले राजकारण नाका जाल्ले फालतुगिरी करता हेंकां खुर्ची दिवपाची हय कित्याक आनी आसा ते लोक कितें बोवाळ मारचे ना बाकीचे मिनिस्टर हा तांकां खातें सांबाळूंक जाता एकटो आहा पळय प्रोटोकॉल म्हणून घेवन बसला प्रोटोकॉलाचो अर्थ ना मेल्ल्या तसले हे हांव हे जाता CMाक कळटा प्रमोदाक कळटा कितें बरें करूंक जाय आनी कितें वायट करूंक जाय तेणें खरें म्हणून जाल्यार ताका व्हरोन दिवंक जाय आसली भायरी